नमस्कार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. शिगार ओडू नाका म्हणून सांगतकीर तकलेर चडलो राग. रागान पेटयल्यो 3 बशी. कदंबा महामंडळाक जाले 65 लाख रुपयांचे लुकसाण. दिवचल धबधबो वाठारांतल्या मायनिंग पेटांतले उदक दवरले आडावन लोकांमदीं भिरांत. सरकारी निर्देश आसूनय कामाकडेन आडनदर थळाव्यांनी उक्तायले अजाप. उटंगराच्या पावसाक लागून सेगीत दुसऱ्या वर्सा उदका पोंदाक गेलो पाड्डेचो पूल. पुलार उदक आयिल्ल्यान लोकांक सांदराच्यान वचचें पडटा मडगांवां. कुशावती न्हंय दोडकून पडिल्ल्या तरणाट्याक उजो पालोवपी दळान दिलें जीवदान. उपचारा खातीर मडगांवच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत केलो भरती. फोंडे पालिकेन सोपो पावणी करपाचे घेतलो थाराव. 10% वाड करून कंत्राटदाराची करतले नेमणूक. आनी कोरोनाक लागून आनीक 2 जाणांक आयले मरण. 112 नव्या कोरोना केशींची जाली नोंद. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. फकत सिगार ओडू नाका म्हूण कोणे तरी सांगले हाचो राग ताच्या तकलेन गेलो आनी ह्या पिशांतूर तरणाट्यान बशीक उजो लायलो. 1 आनी 2 न्हय जाल्यार वट्ट 3 बशी. पणजे पुलिसांनी ह्या गुन्यांवकाराक अटक केला. मात ह्यो 2 कदंबा बशी आनी 1 खाजगी बशीचे लाखांचे लुकसाण जालां. शेनवारा पणजे बस स्टँडाचेर एक अजापीत करपासारकी घटना घडली. कोणे तरी 2 कदंबा आसत एक खाजगी बशीक उजो लायलो अशी माहिती पणजे पुलीस स्टेशनाक मेळ्ळी. उज्यांत जळिल्ल्यो ह्यो कदंबा बशी शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान जळूनात जाल्यार पिशांतूर जाल्ल्या एका तरणाट्यान ह्या बशींक उजो लायला. कित्याक जाल्यार खंय बस स्टँडाच्या वाठारांत तो सिगरेट ओडटा आसतना एका बऱ्या मनशान ताका हांगासर सिगार ओडू नाका अशें सांगलें. ह्याच सल्ल्यान तो तिडकलो आनी ही तिडक ताणें ह्या 3 बशींक उजो लावन भायर काडली. ह्या उज्यांत कदंबाचे सुमार 65 लाख रुपया जळून गोबर जाले. तो खंय कलंगूट कामाक आशिल्लो सेक्युरिटी म्हणून आनी ताका 15 दिसां पयलीं तो गोंयान आशिल्लो आनी तो कलंगूट सेक्युरिटी म्हणून कामाक आशिल्लो. कित्याक तरी रिजना खातीर ताका काडलो आनी त्याच फ्रस्ट्रेशनान तो घरा वचपाक म्हटल्यार मूळ घर तेगेलें महाराष्ट्रा वचपाक तो भायर सरलो आनी पणजे बस स्टँडाचेर तो आशिल्लो. पणजे पुलिसांनी ह्या गुन्यांवांत ओमकार शिलवंत ह्या 21 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या. हो सातारा चारगांव गांवचो थळावो गोंयांत नोकरे निमतान आयिल्ल्याचें कळटा. ताका कामावयल्यान काडून उडयल्लो आनी ताजी तिडक ताच्या मनात आशिल्ली. हे तिडकेतूच तो बस स्टँडार सिगार ओडपाक आयिल्लो. मात ताका थंय सिगार ओडू नाका अशें कोणी तरी सांगिल्ल्यान तो चाळवालो आनी ताणें ही तिडक ह्या 3 बसींचेर काडली. उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. असुरक्षीत आशिल्ल्या आनी दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या धबधबो वाठारांतल्या मायनिंग पेटांतल्यान उदक भायर सोडपाचें बंद केल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. एका वटेन गोग्यांनी पावस पडटा जाल्यार दुसऱ्या वटेन संबंदीत मायनिंग कंपनी वेवस्थापनाक खंदाकतले उदक उसपुपाचें कांयच पडिल्लें ना. देखून लोक तिडकल्यात. सरकाराचे निर्देश आसतना ह्या कामाकडेन आडनजर जाल्ल्यान थळावे लोक अजाप उक्तायतात. दिवचलचे डेंजरस मायनिंग पीट डब्या वाठारांत आसा आनी हे पीट इतके कुटुंब भरलेले आहा ते केन्ना कोलेप्स जावपाक शकता. पण ते खाली करपाची अत्यंत गरज आहा. पण सरकारान तांकां स्ट्रीक ऑर्डर दिली आहा ते पिकां खाली करची आनी लोकांची सुरक्षा राखची. पण सरकारचे सगळे नियम धाब्यार बसून ते आपणाक जाय ती मनमानी करता. आज 1 म्हयनो जालो हे पंप बंद आहा आनी जेन्ना मायनिंग चालू आसलें त्या टायमार ते पीट खाली करताले आनी आतां काही काळान बंद आसल्या कारणान ते कंप्लीट तांचें बंद केला. म्हणजे हेचो अर्थ असो की जेंकां जनतेचे लोकांचे पडले ना फक्त तांकां आयनवर हांगा काडून व्हरपाचो आहा आनी गांवची पाट घालपाची आहा. आज पळयत जाल्यार हे मायनिंग पीट मेन रोडाक फक्त
20 मिटराचेर इतले लागीं आसा. दर फाल्यां ते कोसाळें कंप्लीट मेन रोड घेवन वयतले, तापर गांव घेवन वयतले. आनी हेज्या पयलो हांगासर गांवांत क्रॅक गेल्लो आसा. त्या रोड पंचान क्रॅक करून 1-2 घराकूय क्रॅक गेल्लो आहा. इतलें डेंजरस हांगासर जाल्लें आहा. आनी हें सगळें करपाक काळी उदक मायन हें डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी तेंचें लक्ष नासल्या कारणान हें सगळें सत्यानाश केला. तांकां लिमीट ना, मायन कितले खोल घालपाची, जायन वर कितलो व्हरपाचो, ते सगळें मनमानी कारबार केल्लो आहा. तेन्ना हांव मागतां हे सगळें तेंचे जे मनमानी कारबार आहा तो सगळो बंद जावंक जाय, पीठ खाली जावंक जाय, लोकांची सुरक्षा राखूंक जाय. मडगांव केपें वचपी रस्त्यार पाड्डेचो पूल उटंगाराच्या पावसान उदका पोंदाक गेला. दर वर्सा हो पूल पावसान उदका पोंदाक वता. हो पूल उदका पोंदाक गेल्ल्यान सांद्रेशान लोकांक प्रवास गाठचो पडटा. पाड्डेच्या पुला वयल्यान उदक गेल्ल्यान गाडयो चलोवपाक त्रास जाता. ताका लागून लोकांक सांद्रेशान भोंवून केपें मडगांवां रस्तो गाठचो पडटा. काल पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून लोक जीण सारकी विस्कळीत जाल्या. दोन दिसां सावन झडपी पावसाक लागून न्हंयांनी धोक्याची पातळी हुपल्या. कुशावती न्हंयची पातळी वाडल्या. तशेंच मंगळारा सकाळी केप्यां वाठारांत एक युवक कुशावती न्हंय झाडांच्या खांद्याक धरून मजत मागतना दिसलो. लोकांक दिसताच कुडचडे पुलिसांक कळीत केलें. वेळ वगडाय नासतना उजो पालोवपी दळान घटनाथळार वचून युवकाक वाटायलो. हो युवक खंयचो तो अजून पत्तो मेळूंक ना. तो जाम पडिल्ल्यान ताका मडगांवां हॉस्पिटलांत दाखल केला. फोंडे पालिका वाठारांतल्या विक्रेत्यां कडल्यान फुडल्या 9 म्हयन्यां खातीर सोपो एकठांय करपा खातीर रोखडीच पावणी करपाचो थाराव सोमारा जाल्ले पालिका मंडळाचे बसकेन घेतलो. फाटले मे म्हयन्यात पालिका एकठांय केल्ले शुल्काक 10% वाड करून नव्या कंत्राटदाराची नेमणूक करतले. नगराध्यक्ष रितेश नायक हांच्या फुडारपणा खाला सोमारा खाशेली सोपो संबंदीत चर्चा करपा खातीर बसका आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार उपनगराध्यक्ष अर्चना डांगी, मुख्याधिकारी योगीराज गोसावी आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. मुखेल ऑफिसर एकूच आशिल्लो रिगार्ड ऑप्शन ऑफ सोपो तेजेर डिस्कशन जालें आनी जे मे म्हयन्यान आमी जो सोपो कलेक्ट केलो मे म्हयन्यात 2,65,140 हेजेर आमी 10% वाडोवन आमी तो ऑप्शन करपाक ठरयला कौन्सिलान. केन्ना म्हणजे आतां पयलीं टेंडर नोटीस काडटली? हय आतां काडटले हेजेर 10% वाडोवन. सो 1 तारखेच्यान न्यू कॉन्ट्रॅक्टर ना एक रोखडो करतले इमिडियटली. आतां फाल्यां सांगता 1-2 दिसान जातलें. ओके डेट अशें सांगता तुका 2 दिसान जातलें. हे मान्सून प्रो कामां सगळीं सोंपिल्ली आसात फोंडे काय अजून उरल्या थोडी? ना अजून उरल्या चालू आसा. थोडे चडशे नाला बी आमी क्लियर केले. गटरी चडशे जाले आमचे. थोडे पॉकेट्सान आमकां कंप्लेन जाता त्या प्रमाणे आमी अटेंड करता. जशें आमी स्टाफ धाडून आमी करता. आयज सुद्दां खूब कडेन पाणी साठलें अशें आयकपाक मेळटा. आज पावस खूब पयला. आतां अजून आमकां म्हाका कांय कॉल येवना पूण आमी कॉल येता तशें आमी धाडटा मनशां आनी आमी स्वता अटेंड करता. दिसान दीस कोरोनाचें प्रमाण वाडटा. मंगळारा 2 कोरोना दुयेंत्यांक मरण आयलें. जाल्यार 112 नव्या कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्या. सक्रिय दुयेंत्यांचो आंकडो 842 पावला. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 191 दुयेंती बरे जाल्यात. आतां मरणाचोय आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा.
पावसाळ्याच्या पहिल्याच म्हयन्यात पणजेच्या रस्त्या वयले हॉट मिक्स व्हांवन गेले आणि रस्त्यांची अवतिकाय सामकी बाबत जाल्या. या रस्त्यांच्या जाल्ल्या अवतिकायेची दखल घेत भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान संबंधित कंत्राटदाराचेर कारवाय करीत कंत्राटदार CA इब्राहिम हाका 2 वर्सां खातीर निलंबीत केला. दिवजा सर्कल ते पर्वरी विधानसभे मेरेनचो रस्तो, कदंबा बस स्टँड, दिवजा सर्कल ते मिरामार मेरेनच्या हॉट मिक्सांचे काम सामके दुय्यम दर्जाचे केल्ल्यान कंत्राटदाराचेर कारवाय जाल्या. ताका हाचे फुडें कसलेच कंत्राट दिवचे न्हय, तशेंच ताच्या कडेन आशिल्ले कामां काडून घेवची अशी अर्द लेगीत भौशीक बांदकाम मंत्र्यान काडल्या. तशेंच काळ्या वळेरीन ताचें नांव कित्याक घालचें न्हय हे खातीर ताका कारणां दाखय नोटीस दिवपाक सांगल्या. तशेंच रस्त्यांच्या कामां खातीरचे उरिल्ले दुडू स्थगीत दवरपाचो आदेश दिला. खात्या कडल्यान दिल्ली कामां ताचे कडल्यान काडून घेवची अशें आदेशान नमूद केलां. कांय दीस फाटीं पणजेचे रस्ते पाड जाल्ल्यान पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान लोकांची माफी मागिल्ली आनी बाद जाल्ले रस्ते कित्याक बाद जाल्या हे विशीं कारवाय जावची अशें तांणी म्हणिल्लें. कळंगूट कांदोळी हडफडे नांगवा पर्रा या बाह्य विकास आराखड्यांतली लाखांनी चौखण मीटर जमनीचे बेकायदो रुपांतर आनी झोन बदल केल्या. तशेंच कदंबा, म्हापशें, मडगांव, फोंडे आनी पणजीचे ODP फुडल्या 60 दिसांत जारी करतले अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. सोमारा पणजेंत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. विविध ODP रद्द केले उपरांत नगर नियोजन खात्यान स्थापन केल्ले समितीन तांचो अभ्यास करपाक सुरवात केल्ली. या अभ्यासा उपरांत कळंगूट, कांदोळी तशेंच हडफडे, नागवा, पर्रा आनी ODPंतल्या जमनीत मोठ्या प्रमाणात घोटाळो जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां. Total land converted, which the people of the state should know, and then the committee of all the stakeholders along with the town planners have made suggestions for certain areas to be taken off, and 16,94,115 square meters of land was converted by a particular individual in a specific period. You can find out who that individual was. Other ODPs such as the Kadamba ODP will be freshly monitored by the board and under the CTP, under the act and provisions of the law will be taken forward. And most important is the Kadamba ODP and Kadamba Mapsa, Panjim, Margaon and Ponda will be freshly drafted with all these bodies taking active and playing an active role in a transparent manner. Now, as of now, there is no ODP for Kadamba. As of now, there is no ODP for Mapsa, there is no ODP for Madgaon, there is no ODP for Ponda, and there is no ODP for one more area was there. Panjim. So all these areas will be redrafted taking into consideration. I give full responsibility under the CTP to all the stakeholders. सोमारा पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून मोपा वाठारांत हुंवार येवन लोकांच्या घरांनी उदक गेल्लें. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकार, जितेंद्र गांवकार, प्रणव परब हाणें मंगळारा त्या वाठाराची पळोवणी केली आनी त्या लोकांक धीर दिलो. लोकांच्या घरांनी उदक बसपाक सरकार कारणीभूत आसा अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकारान सांगलें. काल पावस पडिल्ल्या नंतर जेन्ना निगळ ह्या गांवांत जेन्ना उदक वाडलें ते पळोवपाक लागून आज मुद्दाम आमी हांगा आयिल्ले. आमचो बाब सकाराम गडेकर तांच्या घरान काल उदक सुद्दां गेलें. आतां सायट जर पळयत जाल्यार आमी वयर देवूळ मेरेन वचून आयल्यात. पयलें जाल्यार हें क्लियर आसा की दीस इज अ मॅन मेड डिजास्टर. आय मीन जे लोक हांगा स्थानीक लोक जे सांगतात की गेल्ली 2 वर्सां जालीं हें उदक येता. हाज्या पयलीं पावस पडटालो गोंयांत, अशें ना की गेल्ल्या 2 वर्सांकूच पावस चालू जाला. हाज्या पयलीं कितलींशीं वर्सां जालीं गोंयांत पावस पडटा. सो एक सिद्ध जालें की हें मॅन मेड डिजास्टर. एअरपोर्ट बांदला पूण शेतकऱ्यांक काबार केलें अशें आमकां तरी दिसता, एटलिस्ट ग्रावंड रियलिटी पयली जाल्यार. आतां अशें समजून आयलां की जे तांचो डिस्चार्ज पॉयंट आसा, एक हुगे गांवांत वता आनी दुसरो
म्हाका दिसता वारकण एक वारकण आनी एक उगे गांवांत ते खंय बंद करून तांणी निगळ सायडीच्या व्हाळान उदक सोडलेलें आसा आनी उदकाचो जर कलर पळयत जाल्यार इट इज व्हेरी क्लियर की ते एक्सकवेशन करतकीर जो चिखल आनी रेबो जो उदकाचो येता ते प्रकल्प आसा. पूण आमच्या घरान उदक गेले हांगाच्यान एअरपोर्टाचे. आयज काल कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार सगळे येवन गेले हांगासर फोन. MLA येयल्लो, बट तेंच्यांनी सांगलें की आमी वयर तेंचे कडेन उलयता एअरपोर्टार कमिटी कडेन आनी कितें ते प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता. बट आयज परत सकाळीं पळयता जाल्यार परत आयज सकाळीं तितलेंच उदक भरलेलें आसा सगळें. अजून कितेंच तेजेर एक्शन जावंक ना. अशेंच उरलें जाल्यार परत आयजूय घरांच्यान उदक वयतलें आमच्या. ताचेर कितें तरी एक्शन घेवपाची तेंच्यांनी, मातसो लक्ष घालपाचो. आतांय परत कॉल केलो तो मिलीन म्हणून कोण एअरपोर्टार तांकां कॉल केलो जाल्यार ते सांगता, काल ते सांगताले आउट ऑफ गोवा आहा, आयज सांगता आपूण पावला बट आपूण सेकंड हाफाक येतलो म्हणून. काल सांगल्यार कोणाक तरी धाडटा, काल कुठे कोण एकूय मनीस पावोंक ना हांगासर. आजून मेरेन पावोंक ना कोणूच हांगासर पळोवपाक एअरपोर्टाचो. केंद्र सरकारान सुमार 147 कोटीची निधी राज्य सरकाराक एक्वा फार्मिंग करपा खातीर दिल्या. मात गोंयच्या लोकांनी फुडाकार घेवन ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक जाय अशें नुस्तेंमारी मंत्री निळखंड हळदणकारान सांगलें. तशेंच सरकार गोंयचे तरणाटे एक्वा फार्मिंग विशीं शिकून ह्या येवजणेचो लाव घेवचो अशें आवाहन लेगीत मंत्र्यान ह्या वेळार केलें. एक्वाकल्चर स्कीम आहा पळय, सेंट्रल गव्हर्मेंटान 147 crores स्टेट गव्हर्मेंटान दिले एक्वाकल्चर आनी बाकीचे फीश फार्मींग, फीश केजी बीन करपाक. आनी गेल्या 2 वर्सां म्हणजे 18 ते 20 कोणूच फुडें सरलो, एकटोच फुडें सरलो देखील ताका 16 लाख आनी कितें दिले. तेज्या उपरांत ही स्कीम चलपूच ना. इवन इतके आमचे ग्रामसेवक प्रत्येक तालुक्यान आहा, ऑफिसर आहा. मागीर गव्हर्मेंटान थोडी मॉडिफाय केली ती येवपाक जाय. तर 22 पासून कांय ना. जेन्ना हांव मिनिस्टर जालो तेन्ना आमी चिंतलें की हेका जर वाव दितलो जाय जाल्यार ती स्कीम ओपन करपाची. आनी ओपन करता आसतना आमी कितें सांगलेलें, जर तर तो भायलो कोण आहा मग ते फीश फार्मिंगान सादारणसो 15 स्टाफ लागता, तितके 10 भुरग्यांक तरी आमचे घेवंक जाय, जेणे करून ते शिकप आनी ते शिकल्या उपरांत ते स्वता करतले. कारण ते मोठे इन्वेस्टमेंट नाका, ते थोड्या प्रमाणान जाता, पूण ते शिकोवंक जाय. आनी हें सुरवात करून आमचे भुरगे रिस्क घेवना मागना. म्हणून ह्या मार्गान तरी आमी भुरगे तयार जावंक जाय. ह्या माध्यमान आमी वयता. आनी तेज्या बरोबर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जर ही स्कीम घेत आनी करूंक वचत जाल्यार मोठ्या प्रमाणान सकयलसून मोठे इंडस्ट्री म्हणून घेवपाक पासून स्कीम आहा. सो आमी जास्तीत जास्त प्रयत्न करता जाता तितले कोणी फुडें सरपाचें. 2 दीस पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाचो फडको कोकणांत लेगीत बसला. कोकणांतल्यो वेगवेगळ्यो न्हंयो हुंवारान तुंबून भरून व्हांवपाक लागल्यात. रत्नागिरींतल्या काळ आनी मुसकुंदी ह्या न्हंयत उदकाची पातळी चड वाडिल्ल्यान धोक्याचेर थारला. काळ न्हंयत हुंवार आयिल्ल्यान लांजा तालुक्यांतल्या मडगांवांतल्या देवळांत गेल्ले 3 दीस उदक भरून आसा. मंगळारा दनपारा मेरेन हें दृश्य तशेंच आसा. लांजा तालुक्यांतले खोर निनको न्हंयो भरून बंदाऱ्या वयल्यान उदक गेलां. गांवाचो संपर्क तुटला. रत्नागिरी जिल्ल्यांतल्या प्रशासनान सगळ्या नागरिकांक सुरक्षेचो संकेत दिला. फुडले 2 दीस वातावरण अशेंच आसतलें अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. हवामान विभागात 9 जुलया मेरेन राज्यात उटंगराचो पावस कायम उरपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच मंगळार आनी बुधवारा पावसाचो नेट वाडटलो. ते खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. त्या उपरांतच 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या काळान कांय वाठारांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जावपाक शकता. नागरिकांनी सादूर रावचे अशी सुचोवणी विभागान केल्या. सोमारा आनी मंगळारा घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून सगळ्योच न्हंयो आनी धरणाचेर पातळेक वाड जाल्या. केप्याची कुशावती न्हंय, खांडेपार, वाळपयची, रगाडा आनी व्हाळवाट
न्हंयेक हुंवार येवपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. फुडले कांय दीस पावस कायम उरतलो. फाटल्या 2 वर्सां प्रमाण अंदूय न्हंया देगेचे गांवांनी हुंवार येवपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. उटंगाराच्या पावसाक दाबोळकार वाडो मोर्जे वाठारांत काल गजानन दाबोळकार हांच्या घराची वणत राती कडेन कोसळ्ळी. हे घर बरेंच पोरणे आसा. ह्या घराच्यो आनीकय 2 वणटी कोसळपाच्या मार्गार आसात अशें गजानन दाबोळकारान सांगलें. ही वणत कोसळिल्ल्यान शेजारच्या घराक लेगीत धोको निर्माण जाला. दोन दीस पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसान सेर मेळावली. उदक भरले. हे आतांच अशें उदक भरिल्ल्यान फुडाराक ह्या परस चड उदक भरून बुट्टी येवपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. ह्या वेळार बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान थंय येवन पळोवणी केली. थळाव्यांनी हो बायपास टिल्टा वयल्यान व्हरचो अशी मागणी केल्या. इज लायक आज आमी समज ब्रिजा पोंदार उबा आहा. समज वयल्यान ब्रिज वयता आनी हें उदक सगळें जर ब्रिज घायल्ले जाल्यार आज उदक तेशकोन आसता आनी ब्रिज ना जावन हें समज 2 मीटर उंच काडलें जाल्यार यू सी वॉट कूड बी द सिच्युएशन. आनी गव्हर्नमेंट आनी गव्हर्नन्स इज इट हॅज रीच इज वॉटर टेबल. आतां वॉटर टेबल येयल म्हणटरी ह्या रस्त्या उंच दुर्गा उंच वचपाना. दॅट वॉटर स्टार्ट्स गोईंग एंड नाव वॉट इज हॅपनिंग इज एक्चुअली वॉटर इज गोईंग. इफ यू सी त्या वाटेन 5 जाणांगे घर बुडलें. म्हाका दिसता तो साव्यो म्हणटा येता तेगेलें बुडलो. So water table has already reached its maximum and it is raining and it is high water. So the water is taking its own course. And in this way there is a school which is right quite less than a kilometer away which will also get flooded. Uda Durgantlan भितर आयिल्ले last time पावस येयल्लो. And this situation has been explained to the authorities. आणि तांकां रिक्वेस्ट आयज बाणावले लोक एकठांय जाला. मुद्रे मुखार हाडपाक गव्हर्मेंटाचे as well as the disaster management team collectorate buildingantan येवपाक भायर सरलेले हांगा along with the water resources already here. They have decided to put a western bypass on embankments पुरोवन काडपाक सोदताय. After fervent pleas from the Gram Sabha of Benawali की आमकां हो स्टिल्ट्साचेर जाय म्हणून. What people can foresee लोकांक पळय दिसता ते गव्हर्मेंट आनी डिपार्टमेंटाक दिसना. आमी not apprehensions but facts की हिंगा फ्लडिंग जाता. नॉट ओनली हियर आनी समजा जाय दीस इज लिंक हिंगा तोडी हाय आनी ती लिंक जाता आनी मुखार फुडें गांव हाय तांकां इफेक्ट जाता. सेगीत दुसऱ्या दिसा घोग्याचो पावस पडून लेगीत मंगळारा सांज मेरेन दिवचले परिस्थिती नियंत्रणांत आशिल्ली. सोमारा सांजे दिवचलच्यान व्हांवपी न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडून न्हंयेंतल्यान उदक भायर फुटिल्लें ताका लागून हुंवार येता की काय अशी भिरांत निर्माण जाल्ली. मंगळारा दीसभर घोग्यांचो पावस पडलो. मात सांजे मेरेन परिस्थिती नियंत्रणांत आशिल्ली. मजगतीं पावसाचो नेट मतीन घेवन आपत्कालीन वेवस्थापन यंत्रणा सज्ज जाल्या. उदका स्त्रोत खात्यानय साखळी आनी दिवचले पंप बसोवन उदक भायर सोडपाचें काम नेटान हातान घेतलां. फ्लड रिलेटेड वर्क्स बिचोली आणि साखळी दोन्ही कडेन आमी आतां पंपींग इन्स्टॉलेशन केल्लें आसा. पंपींग युनिट्स आनी दोन्ही ऑन ट्रायल रन केल्ले आसा. सो उदकाचें लेवल सद्याक तरी तितलें डेंजर ना दोन्ही रिवर. साखळी अरावंड 3 RLाक पंपींग चालू करता आनी बिचोली 4 लेवलाक पंपींग करता. थँक्यू. साखळे प्रोग्रेस हायस्कुलान इयत्ता 7वीच्या वर्गात सोमारा सकाळी 10:30 वरांचेर मुख्यमंत्र्यान अचकीत हजेरी लायली. भुरग्यांक प्रश्न विचारीत मदले सुटयेंतल्या खाणा विशीं ताणें वासपूस केली. मदली सुटी आशिल्ल्यान भुरगीं तेन्नाच टिफीन खातालीं. मदले सुटयेंतल्या खाणांतल्यान तुमकां कितें खावपाक आवडटा? फळां, तांतयां, भाजी, भाकरी वा आनी कितें? जेवणाची गुणवत्ता, खाणा विशीं समस्या, तुमकां आनीक कितें बदलिल्लें जाय? अशे प्रश्न मुख्यमंत्र्यान भुरग्यांक विचारले. तशेंच भुरग्यां वांगडा तांच्या बाकार बसून तांणी उसळ खाल्ली.
सुरवातेक मातशी आबूज जाल्ल्या भुरग्यांनी उपरांत आमकां फळां तांतयां भाजी चलता अशें उमेदीन सांगलें. भुरग्यां कडेन तांणी गजाली मारल्यो. मुख्यमंत्री स्वता वर्गांत आयले आनी तांणी आमच्या वांगडा बाकार बसून उसळ खाल्ली हाच्या भुरग्यांक कौतूक दिसलें. मंगळारा सकाळी भारतीय तटरक्षक दळान गुजरातांतल्या द्वारका दर्यादेगेर आयलँड वॉच ऑपरेशन केलें. ह्या ऑपरेशनांत होवरक्राफ्ट भोंवतणच्या निर्जन जुंव्याचो सोद लायलो. निर्जन दर्यादेगेर देश विघात्ता कारवायो सुरू आसल्यो तरी ताचो सोद घेवप आनी ताचेर कारवाय करप हे खातीर कोस्ट गार्डाचे जवान सदांच वावुरतात. कोस्ट गार्ड होवरक्राफ्ट वापरून दर्यांत आनी जमनीचेर सुद्धा अशा प्रकारची ऑपरेशनां करपाक शकतात. होवरक्राफ्ट वापरून दलदलीच्या आनी खोल दर्याच्या वाठारांनी लेगीत देश विरोधी घटकांचो फाटलाव करपाची तांक कोस्ट गार्डा कडेन आसा. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात खाशेली कार्यावळ सडेतोट नायक. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.